हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे आणि सकाळची न्ही 11:30 पावणे 12 समथींग कितें तरी जाल्यात. आणि हो पळय हांगासर चपला धुता. कोणी तुका पयल्यार असं म्हणटलो की तू म्हागेलीच चपला धुता म्हणून फकत. कितले शूज लायल्या पळय लायणी हांगा पळय. हांगासर वुडलँड म्हागेलें एक चप्पल आनी तुगेले ते शूज खंय रे? वयर व्हरून दवरल्या कित्याक तुका अर्जंट जाय ते? आतां हांगा आंगणा वत आसता न्ही, तुवें ते थंय कित्याक दवरल्या? सावळेक फुगता मरे ते वुडलँड. सो हेपळ्यात हांगासर म्हागेलें एक चप्पल घेवन घासपा लागला. तर आयज आसा संडे आणि 11:30 पावणे 12 समथींग कितें तरी जालें टायम जो आसा तो. आणि हांव हांगासर आतां आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आतां इतले लेट स्टार्ट करता. झाडां डिस्टर्ब करता म्हाका. सो रांदपाचें अर्द अशें जाल्लें आसा, थोडेंशें काम उरलां. तर आयज संडे एक्चुली म्हाका अशें मन आशिल्लें की नाका पुराय दिसा घरा कडेन खूब अशें झंझट जाली. घरा कडेन गेल्ली सावड्ड्या तेन्ना बी खूब धांवपळ जाली, हांगाय बी खूब धांवपळ जाली अशें म्हणून म्हाका आतां घरा कडेन कांयच करपाचें. एक्चुली आयच्या दिसा तर म्हाजें मन नाशिल्लेंच, कांयच करपाचें म्हाका मातसो बी मूड नाशिल्लो. बट हो मनीस जो आसा पळय हो फाटलो, ताका आयज खंय वचपाचें ना. ताका आयजूच न्ही, खंयच्याच दिसा ताका खंयच वचपाचेंच ना. ताका घरा कडेनूच पोड्डोन रावपाक ताका तसलें आवडटा. म्हाका बेजार येता घरा कडेन तीच कामां, तेच सगळें हांगा धू थंय पूस, हें रांद तें शिजय, सगळें म्हाका बेजार येता. म्हणून म्हटलेलें म्हणल्यार ना खंय. म्हळ्यार आतां आसा रांदपाचें अर्दें सगळें जालां. आयज आमगे चिकन आय खंय रे चिकन आयज चिकन आयकॉन ताका शिवराक बेजार येता. ताका नॉनवेज म्हळ्यार नॉनवेज बेजार येता. ह्या दिसांक काल आतां शिवराक आशिल्लें शेनवारा, काल ताका शिवराक म्हणून तोंड वांकडें आनी आयज चिकन म्हणून. कितें जालें जाणा, त्या दिसा आमी म्हळ्यार केन्ना बुधवाराक आमगेर जेवण आशिल्लें पळय, त्या दिसा आमी चिकन बी खूब हाडलेलें. आनी कशें केल्लें, थोडेशें चिकन जें आसा पळय न्हू 1-1.5 किलो सुमार काडून फ्रिजान दवरलेलें. करपाचें करचे पयलीं निवळ बिवळ क्लीन करून एक्स्ट्रा 1.5 किलो सुमार हाडून फ्रिजान दवरलेलें. इफ सपोज चड लोक केलो जाल्यार कितें कमी पडलें जाल्यार कितें चिली बीन कितें करपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून एक्स्ट्रा ते वर्सान वर्स हांव तशेंच हाडून दवरिता थोडेशें एक्स्ट्रा. सो ते चिकन हांवें हाडून डीप फ्रिजान दवरलेलें, ते तशेंच आशिल्लें. सो ते आयज काडून आमी चिकन करपाचें तेजें. सोंपोवपाक जाय न्ही, आतां बुधवार दिसा हाडलेलें, खूब दीस जाले. बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयज आयतार, 5वो दीस. सो ताका लागून तें हें चिकन नुस्तें आसा फ्राय करपाचें. आनी कितें रे, आनी शीत आनी पोळे. ताका पोळे हें शीत जाय खंय, पोळे नाका खंय. आनी म्हाजे खातीर पोळे करतले. हांव पीठ आसा वांटलेलें थोडेशें, सो तें आसा सगळें तोच वावर आयज. तर थोडेशें जेवणाचें जें आसा पळय तें जाल्लें आसा, थोडें करपाचें आसा. जस्ट हांव शावर बी घेवन आयलां. आतां मुखाल्लें जें काम आसा पळय तें करपाचें. टायम व्हडलोसो कांय जालो ना न्ही, ताका लागून सगळें सुसेगाद आसा. आनी फायनली काल जें आसा पळय न्हू सगळें काडून दवरुपाचें बी केलें. हेणें काल कर्टन बी जें आसा तें काडलें, हांवें लायिल्लें न्ही, सो हेणें काडलें सगळें काल कर्टन बिटन काडून. सो सगळें काल म्हळ्यार जसो नॉर्मल सेटअप आशिल्लो, जशें नॉर्मल पयलीं घर आशिल्लें पळय नॉर्मल तशें करून दवरलां. ते खुर्च्यो हांगा, टेबलां थंय पडलेलीं, थोडेशें टेरसीर टेबलां बिबलां आशिल्लीं तें हाडलें सगळें. तें आतां म्हळ्यार सेट केलां सगळें जाग्याच्या जाग्यार. कर्टन बिटन चेंज करून सगळें धुवन पुसून आयदनां बिदनां राती हांवें सगळीं जाग्याच्या जाग्यार दवरलीं. एक्चुली तें हांव नेक्स्ट डेज करपाचें आशिल्लें सगळें. नेक्स्ट डे आमी जात्रेक गेली देवळा कडेन, सांजची उठून फेरयेक गेली रातचो. म्हळ्यार म्हाका फिवर नेक्स्ट डे म्हाजी बॉडी कशीच सपोर्ट करना आशिल्ली उठपाक बीन. सकाळ फुडें उठून घरांक सान मारली, हेका इल्लीशी ब्लॅक टी करून दिली आनी हो गेलो आपल्या कामाक. आनी हांव परत दार घातलें आनी न्हिदलें. 10:30 उठलां. असली म्हाजी परिस्थिती, कशेंच जायनाशिल्लें. म्हणून सगळीं कामां जी आसा पळय ती लांबायर पडली ना. नेक्स्ट डेज केलें न्ही बरें जाता. सो ओके जावन पडलें. घर आतां जाग्याच्या जाग्यार घातलें की ना बरें जाता. सो जालें सगळें. आतां जें कितें रांदपाचें आसा पळय तें करता. सांजचें मागीर संडे मार्केटांक वचूं जाय. जालें रे तुजें धुवन? अशी चपलां धुता तशी की परत पांयाक घालचोच ना असो, तशी धुवप खंय. सो ते सगळें धुवन आपले सगळे शूज बी धुवन घातले तेणें. ते घासून घासून धवे गेले सारके. सो ते शूज व्हरून वयर घातले. हे वुडलँड आनी एक वुडलँड आसा तें नवेलें वुडलँड धुवना.
न्यू वुडलँड ना हे पन्ने वुडलँड न्ही ते न्ही हे खंयचे तर युजली घालताले ते न्ही ते कितें खबर तेकाच. ओके चलात तर कितें यो नाव बी पयलीं टायम जालो हांगासर आनी शूज एक एक पॅर जो आसा पळय तो धुवपाक ताका कमीत कमी 40 मिनिट्स लागता. टूथब्रश घेवन ते अशें करून घासता ते आनी कितलो टायम काडटा. म्हाजे ते सादे चप्पल अशें करून नळा पोंदा धरले न्ही जुडियोचे ते निवळ जाता ताका न्ही घासपाक बी करता. ते चप्पल धुवपाक जाणा ते 15 मिनटां जाल्ली. सो आसूं खरेंच ओके चलो आमचे हे चालूच आसतले. तर भितर वता मुखाल्ले जे कितें रांदपाचें ते सगळें कंप्लीट करता बिरता आनी मेळटा मागीर तुमकां. त्याच्या पयलीं घराचो एक ओवरऑल लूक सगळें चेंज म्हळ्यार बॅक टू नॉर्मल केला पळय ते सगळें दाखयता. आतां घरा कडेन घालताले ते चप्पल बी धुवपा लागलो. दारां घरा घालपाचें म्हळ्यार घरा इन अशें भायर फुलां काडपाक वता तेन्ना आनी कितें करता चप्पल. अरे ना 12 जावपा येयलीं. हां माझ्या सो चलो हे पळयात सगळें बॅक टू नॉर्मल. कर्टन्स चेंज केले, सोफा कवर्स चेंज केली, टेबलां बिबलां सगळ्या जाग्याच्या जाग्याक सगळें ऑल सेट. डायनिंग टेबल भितर व्हेले ते हांगाच आशिल्ले न्ही ते रोखडेच नेक्स्ट डेज व्हेल्ले आमी. सो ही झाडाची तेजेर आहा ती काडून हेजेर दवरपाक जाय थोडी इतलेंच उरलां बाकीचें सगळें ऑल सेट. ओके सो चलात या आमी. 12 जाली पळय सारकी 12 जाली. रांदून घेता हांव थोडेशेंच म्हळ्यार अर्दान अशें म्हाजें रांदपाचें बी जालां. थोडेशेंच उरलां थोडेशें करून दवरलां हांगासर हेवटेन तेवटेन. तर शीत बीन तेंच करपाचें उरलां. हें सगळें जालें थोडें. ओके सो चलो सांजची न्ही आतां 5:30 जाली आनी आमी आतां रेडी जाल्या मार्केटांक वचपा खातीर. जशें की तुमकां सकाळीं सांगलें पळय आयज संडे मार्केटांक म्हाका वचपाक जाय म्हणून. तर संडे मार्केटांक वता. हे पॅर बॅग रेडी जाला आनी हो पळयता. हो न्हिदलेलो हाका जस्ट आतांच उठयला जबरदस्तीली आनीक रेडी केला. तर आतां आमी संडे मार्केटांक वता. एक्चुली आयज म्हटल्यार ह्या संडेक जे आसा पळय न्हू चड व्हडलें अशें सामान कांय नाका. म्हटल्यार अशें रेगुलर कशें आसता पळय तशें कांय ना. थोडेशें कित्याक की लास्ट संडेक जात्रे निमतान खूब अशें एक्स्ट्राचें सामान हाडलेलें पळय तें आसा फ्रिजान भाजी बिजी. ताका लागून न्ही आतां चड अशें सामान घेवचें ना. कितें आय म्हणलें काय हाय म्हटलें. हां म्हाका दिसलें कितें जालें आनी आय म्हटलें म्हणून. सो तो न्हिदांक आसा अजून. जॅकेट बी घेवन खंय वयता रे कित्या लागून गडबडे जॅकेट घेवन येयलें खंय. सो रेडी जाल्यार आतां वता. 5:30 जाली. हो तरीकय न्हिदतालो. हांवें म्हटलें आसूं उठ मागीर येवपाक खूब लेट जाता न्ही अशें म्हणून. आनी तुमकां सांगता ह्या दिसान इतली गरमी जाता रातची तर कशीच न्हीद पडना गरमेन. इतली गरमी जाता भरपूर गरमी दीसभर बी स्वेटींग भरपूर. ते जालेत रे बट स्वेटींग भरपूर जाता सारकें गरमे लागून कशें जायना. सो आतां बी पळयात रेडी जाल्यार आमी स्टील कशें स्वेटींग जाता तें. सो चलात तरी या पळयता. थोडेशे भाजी थोडेशे फ्रुट्स जाय. फ्रुट्स पसून थोडे आसा म्हळ्यार एप्पल माल्टा ऑरेंज सगळे जे आसा पळय न्हू ग्रेप्स बी आसा हाडलेले कस्टर्डाक लागून. मागीर कोणी येता तांकां सर्व करपाक लागून अशें करून फ्रुट्स बी हाडलेले पळय ते आसा. सो ताका लागून पळोवया हेच्या भायर जे आमचे कडेन स्टॉकान आसा बीन तेज्या भायर जर कितें बरे अशे फ्रुट्स मेळटा न्ही जाल्यार घेतले. आनी भाजे भितर कांदे बटाटे सोंपले म्हाजे. ते टमाट ग्रीन चिली कोरियंडरान 2-3 सुडयो कितें तरी हाडलेल्यो त्यो आसा. ग्रीन चिली बी जे आसा पळय भरपूर आसा म्हाजे कडेन इन स्टॉक. सो ताका लागून कांय ना पळोवया आतां पाले भाजी बीन कितें एक तरेची घेवपाचें आनी थोडेशें घेवपाचें आनी येवपाचें. पळोवया मार्केटान कशें कितें गर्दी आसा कितें तें. ओके सो चलात. गाडी बिडी पुसोवन रेडी. जॅकेट घेवन खंय वयता तो म्हाकाय बी पळोवपाक जाय. आनी घोवान चपलां जी सकाळीं धुवन दिल्ली पळय न्हू ती घालता आतां. बरी क्लीन करून दिल्या सो हीच घालता.
यूज करणं पण केला ती म्हणून इतली क्लीन करून दवरली. मागे डेली युजाची अशी करून भायर भितर सरतना घालपाची ती आणि बरी क्लीन करून दिल्या म्हाका चकचकीत. ती अशी म्हणून अशी बेश्टीच उदक सुद्दां घातली न्ही जाल्यार रोखडी निवळ जाता, त्याचा काय प्रॉब्लेम ना. चल या बरी घासल्या घासल्या म्हणून घालनाच तर दवरी तर थोडी ना कित्या चल. सो ओके चलो या मार्केटात. हय आता भाज्या हाडपा बी व्हडल्यान घालून कोण वयता. हांव म्हणून तोंड घेवन सांगता पळय कसं. उदक धुल्ले ते हे दुसरे चलो कडे घेऊया हांगा. हा काय जबरदस्त काम सुन ₹10 वाटी खाय. तुमचा हिशोब पाहिजे. एक पॅकेट असा. ऍपल आसा आमगेले 1 किलो भर आसा. ग्रेप्स बीन आसा. आमी न्ही मार्केटांक वचून आयली आनी येयली आनी पयलीं मागीर चेंज केली आनी जें जें कितें सामान भाजी जें कितें हाडलेलें पळय तें सगळें काडून पयलीं जाग्याच्या जाग्याक दवरलें. कित्याक की एकदां तशेंच जर बॅग दवरून बसलें न्ही मागीर करतले जावं मागीर घालया अशें म्हणून जाल्यार तें काम जें आसा पळय तशेंच पडून उरता. बेजार येता मागीर थोडो टायम जालो की. सो अशें म्हणून पयलीं चेंज केलें आनीक सामान जें कितें हाडलेलें पळय भाजी फ्रुट्स आनी आयज थोडेशें न्ही तें चड नाशिल्लें कांय. सो ताका लागून तें थोडेशें म्हटलें आनी चल पयलीं काडून घेवया अशें म्हणून काडलें. आनी गरमी इतली जाता जाणा मार्केट भोंवून येता म्हणल्यार असली गरमी असलें स्वेटींग शी खरेंच भरपूर गरमी. आनी आतां केस बी जे आसा पळय न्हू ते सामके चिपकू जाता. सकाळीं न्हांवलें न्ही सांजचे म्हणल्यार घामान स्वेटींग येवन 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 सामकें चिपचिपीत जावन रावता. सो गरमी भरपूर जावपाक लागल्या. भरपूर म्हणजे भरपूर. आतां अशी वत ना कांय ना स्टील गरमी पळयात कितलें ती. सो हांवें म्हाजें जें कितें काम आसलें तें केलें. च्या पिवना. हो हांव तें सगळें भायर करता म्हणल्यार भायर गेलां. रस्त्यान निवळ करपा पानां बिनां पडटा न्ही खूब अशें म्हणून. मागीर दारान कितें जाता कोणी आतां सो येयलो कितें कितें हें दारान हेंचे बुरशे घरच निवळ दवरलें म्हणून जाता अशें जाता न्ही तें मागीर. सो ताका लागून हो भायर निवळ करपाक गेला. आनी खूब जाणांनी म्हाका हें विचारतालें की हातीक कितें जालें हातीक कितें जालें काय म्हणून. सो दाखयता तुमकां सारकें हातीक हांगासर. तर हातीक न्ही ज्या दिसा हांव सांवड्डे गेल्लें पळय जात्रेक तेन्ना न्ही म्हाका हँडली आमचे लोकणें जें आसता पळय लोकणें जेका आमी म्हणटा तें लागलेलें रांदता रांदता. सो तेणी काळो डाग पडलो. म्हणल्यार कितें जालें जेन्ना पळय लागलें पळय न्हू हें सो हांवें तेन्ना तें इग्नोर केलें. आयस बीस कांय लावना जस्ट उदकांत हात घातलो थोडीशी टूथपेस्ट लायली आनी हांव म्हाजें बाकीचें काम जें आसा पळय तें करपाक लागलें. उलपतालें म्हाका हुलाप मारतालें बट हांवें तितलें आयकूंक ना. कामाच्या हितून तितलें लक्ष आसना न्ही. सो काम बीम करून सगळें नेक्स्ट डे म्हळ्यार तांबडें जालें
आनी डाग पडलो. सो घरा कडेन येता म्हणल्यार हांगासर न्ही डाग पडो नाशिल्लो. आनी हांगासर येतकीर मागीर तेका न्ही अशें करून हांगासर जे मोद्दी न्ही फोड येयल्ल्या भशेन येयलो. मागीर अशें उंचशें जावन येयलें आनी फुटलो उदक शें येयलें तितूंतल्यान. आनी तें न्ही मातशें आतां एक इंजुरी जातकीर कशें हें जाता तशें जालां. जस्ट अशें व्हडलें कांय जावं नाशिल्लें, तर लोकणें लागलें तेजोच हे माग जो आसा पळय न्हू तो उरला. सो ते आतां पळोवया हळू केन्ना वता तें. आनी म्हाजी स्कीन जी आसा पळय ती मातशी सेन्सिटीव आसल्या कारणान न्ही अशें मातशें कितें जालें की ना रोखडें हायलायट जाता दिसता आनी भाजून येवपाक मातशें टायम लागता. सो आतां हेका केन्ना ही 7 तारखेची खबर. आयज 15-16 तारीख आयज. ऑलमोस्ट 8-10 दीस जाले. स्टील पळय तें कळटा. सो खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलो. बारीकशें हें चड मोठें कांय ना. खूब जाणां एक 2-3 जाणांनी म्हाका कमेंट केलो. इंस्टाचेर एकल्यान मेसेज केली म्हाका. आनी व्हिडिओ पळोवन म्हाज्या स्कुलाची जी फ्रेंड्स आसा पळय तेणी बी म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज केला, आगो तुज्या हातीक कितें जालें काय म्हणून. कोणें मारलें तुका काय म्हणून. तर कोणें मारूं ना, कांय ना. जस्ट तें लोकणें लागलेलें गरम. सो तेका लागून तें हँडेलियम म्हणटा की मातशें हेवी आनी चड हीट जाता न्ही. सो तेका लागून मातशें चड हें जालें तेजें. सो ओके, कांय ना. अशें रांदता आसतना बारीक मोठे हे आमचे इंजरीज चालूच आसता गडबडीन जेन्ना कितें आसता पळय न्हू तेन्ना हें सगळें. ओके चलो, कांय ना. हांव दाखयता तुमकां कितें करता तो. न्ही हांव पळय थंय त्या सायडीच्यान भायर क्लीन करता पळय येयलो. रस्त्यार सगळें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. कित्याक रस्त्यांनी झाडाची हेवटेन तेवटेन पानां बिनां भरपूर पडटात. हे सायडीच्यान हांगासर उजो घातला पळय. आनी हे सायडीच्यान ही झाडां आसा न्ही, सो वाऱ्यार सगळीं पानां जी आसा पळय न्हू हेवटेन तेवटेन स्प्रेड जाता. ओ सो सगळें तेणेंनी क्लीन करून काडलें. मार्केटाक वचून आयली आमी आनी हें काम घेवन बसलो तो आतां. इतल्या तिळसांचो भायर सामको जाला काळोख आनी हांगासर आमगेर पडटा उजो. त्या सायडीचो पालवल रे. आनी हो हांगासर हेका माती घालता आमी न्ही. हांगासर लास्ट टायम बी तुमकां सांगलें पळय ऊस वडयल्ले, बरें किल्लोन येयले, बेश्टेच वडयल्ले पळय. सो तांकां न्ही बरें केदें व्हडलें कोंब जाल्या पळय. सो तांकां तो माती घालता पळय. लास्ट टायम घातलेली कोंब येयली आनी अशें म्हणून घातलेली. सो आयज परत थोडीशी घालता कित्याक की तें व्हड जाता न्ही, माती ना जाल्यार मागीर लवणता. आनी हें एक हांगासर चाफ्याचें झाड लायिल्लें. सो बरें चाफे जाता तेका. पळय तशी रावंड येल्लो आनी व्हायट कलरची चाफे. मागीर दिसाची दाखयता एक दिसा. बेश्टे वडयल्ले न्ही ते आमी त्या दिसा. कट केल्ले हेणे आनी सामके पचके खावपाक अशें म्हणून हेणे कितें केलें थंय वडयल्ले त्या सायडीच्यान. हांवें तें हाडलें आनी हांगा वडयलें. मुयो भरलेली तांकां सगळ्यो अशें म्हणून हांगा वडयलें हाडून. हो पळय थंय एक वडयल्लो आसा पळय. आनी हांगसर जे वडयल्ले पळय तांकां हे येयले कोंब आयले. कितले मोठे कोंब जाले पळय. सो पळोवया आतां नेक्स्ट दिवाळेक म्हणल्यार आमगेर ऊस जातले. हाडपाक आनी पडपाना दिसता न्ही रे. नेक्स्ट दिवाळे म्हणल्यार जातले ते व्हडले. मेळटले आमकां हाडपा आनी नाका. हे झाडाचेर जाता ती वयर पळय कसली झाडां आहा ती. सो की तेका कोंब येयले ना न्ही काय तो अस्कडा म्हण तसो हें जालो. ना ना हो पळय थंय एक आसा. हय तो हांवें हाडून घातलेलो हांगा. आनीक बरें जालें. एफर्टलेसली कांय तरी घेवपाक पडूना. कोण आशिल्लो रे उज्या भितर ठोव जालो मरे. सो मागीर दिसाचे एक दीस तुमकां सारकेंच दाखयता. ओके. आमची कामां जी आसा पळय न्हू ती सोंपत ना. मार्केटाक वचून येयली, रस्तो क्लीन केलो, उजो घातलो दोनी सायडीच्यान, माती घातली झाडांक आनी आतां झाडांक उदक घालता काय कित्याक की फाल्यां सकाळीं बिजी तो फाल्यां सकाळ फुडें. सो ताका लागून आतांच हें घालता उदक घालता. ओके म्हटलें. तर हांव बीन देवाक वात बीत जें कितें लावपाचें आसा पळय तें सगळें करून घेता आनी तेज्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओज आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. हांव म्हणटा हांगासर कितें दिसता काय म्हणून हेणें शूज निवळ करपाक टूथब्रश हाडलेलो तो दवरला क्लीन करून. सो
ही आमची जी घरची कामां आसा, घरच्यो नाटवळी ज्यो आसा पळय त्यो चालूच आसतल्यो. त्यो स्वप्नात न्ही, हें कर तें कर तें चालूच आसतलें. देवाक वात लावपाक जाय, थोडीशी आतां डिनराची तयारी करपाक जाय, हें सगळें चालूच आसतलें. सो पयलीं व्हिडिओ आसा पळय तो एंड करून घेता हांगासरच आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. ओके, चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.